ऑफिशियली एक जे आम्ही सांगलेले तुमकां की मार्डोळ पुलीस स्टेशनान आम्ही कंप्लेंट केला मिनिस्टराच्या अगेन्स्ट आणि जे जे कॉन्ट्रोवर्शियल कितें कितें त्यांनी म्हटलेले पळय कितें कितें आहा ते सगळे आम्ही बरयलेले आसा आणि सांगता आसतना तेणी आमकां एक क्वेश्चन केले की तुम्ही माझे कडेन तूं कोण येयलो काय म्हटलं तुजें नांव कितें काय म्हटलें आनी सांगलें आमी अशें अशें आसा म्हणून आनी एसटी कमिशनर कोण आहा तो कित्याक घेवं नाका म्हटलें आनी सांगलें सर तेका मारपाची धमकी दिला तेका कापपाची धमकी दिला म्हणजे तो तेका फियर एक आसा तो आमचो मनीस म्हणून कित्याक ह्याच पिळवण मतदारसंघात लास्ट तो बॉमाचो इशू घेता तेणी नोटिसीस काडलेल्या PWD तो केरीचो इशू घेता आणि बाकीचे जे दुसरे इशू आहा तो सगळे केसीस घेता एट्रोसिटीचे केसीस घेता जाग्याच्यो केसीस घेता सो तेका जर कितें जावच जाल्यार तेका जर कितें मारीत बी जाल्यार कापीत बी जाल्यार सो आमचें लुकसाण आसा आमचे केसीस तशेंच पेंडींग वतले म्हणून एक मार्डोळ पुलीस स्टेशन जो हांगसर पिळवण मतदारसंघाक लागता कंप्लेंट केला साहेबान ती आमची इनवर्ट केल्ली आसा आनी तेणी सजेस्ट केला की जो कमिशनर आहा तेजे थ्रू आमकां कंप्लेंट मेळ्ळ्यार बरें जातली अशें साहेबान सजेस्ट केल्लें आसा आनी आमी पळयतले कितें जाता ते आमी तितून कोट केला की स्पीकर आनी जो चीफ मिनिस्टर आहा तेजेरूय तेणी अब्यूज केल्लो आसा जो ट्रायबल वेलफेअराचो डायरेक्टर आहा तेकाय अब्यूज केल्लो आसा तो अशें सगळें मेन्शन केल्लें आसा कंप्लेंट कर सांगला आनी FIR कर सांगला आतां तो ऑडियो खरो कितें ना कितें खरो ते मागीर इन्व्हेस्टिगेशन पार्ट गोविंद गावडेन काय तो डिनाय करूंक ना तेणी फक्त सांगला ती फेक एलिगेशन्स म्हणून खरो कितें ते तेणी कांयच सांगूंक ना तो म्हाजो आवाज ना काय नाता मागीर दशरथ तो ट्रायबल तेणी तरी सांगला की आपलोच आवाज म्हणून आपलोच ऑडियो म्हणून सांगला सो हितूनसून कळटा जेन्ना दुसरी पार्टी जी आसा ती कन्फर्म करता की म्हाजोच आवाज म्हाजोच ऑडियो म्हणून सो अशी घटना घडलेली आसा सो थ्रेट आमच्या कमिशनराक आमच्या ट्रायबल वेलफेअर डायरेक्टराक आमच्या CMाक सोदून आनी आमच्या तवडकराक आसा ताकाच लागून ती आमी कंप्लेंट केला की थ्रेट टू किल आनी बाकीचे अब्युजिंग लँग्वेज आसा म्हणून तशें कंप्लेंट केल्ली आसा फोटो घेता फाटल्यान सॉरी विथ गाडी माहिती आहे